NT अगरवाल रिपोर्ट सबमीट करतकच तो रिपोर्ट खंय पावला आनी कितें जालां हें आमकां अजून तरी खबर ना. पूण आतां अजुनूय बातमी येतात की GMCची जी प्रकृती जी बिगडलेली ती आतां GMC स्वता वेंटिलेटराचेर पाविल्ली आहा. किडनी ट्रान्सप्लांट जायनात, बंद दवरल्यात, कारण डॉक्टर लॉंग लिव्हेर गेल्यात. कोण तिवारी म्हणून कोण डॉक्टर आहा खंय ताका 2 वर्सांचें कितें लिव्हेर धाडला, लीव घेवन तो गेलो. म्हणल्यार हातून एक स्पश्ट जाता की एक डॉक्टर जरी तरी गेलो, दुसरो कोणा तरी अपॉयंट करप म्हणल्यार सरकाराक अजून अकावंटेबिलिटी अजिबात ना. ब्रेस्ताराक GMCन पावर फेलियर जालें. सकाळीं 6 ते दनपारां 2 पर्यंत पावर सप्लाय बंद जाली आनी पेशंटांक खंय अक्षरशा जे स्कॅन MRI एक्सरे काडपाक गेल्ले हांकां परत घरा धाडले आनी तुमी शुक्रारा येयात म्हूण सांगलें. हातून स्पश्ट जाता की थंय पावर बॅकअपूय सारके नात. जेन्ना आज हांवें कांय डॉक्टरां कडेन चवकशी केल्यो तातूंत कळून आयलां की फक्त मॉर्चुरी जे आहा मॉर्ग हाका बॅकअप पावर सप्लाय आसा आनी हॉस्पिटलाक बाकी कडेन खंयच ना. नवें जे लॅक्चर हॉल जाला म्हणात, बाकीचे कडेन सारके बॅकअप सप्लाय ना. आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर लक्ष घालपाक सरकाराकूय अजिबात कदाचित इंट्रस्ट ना. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक इंट्रस्ट आसा GSIDCन, इंट्रस्ट आसा बीच क्लिनिंगेन, इंट्रस्ट आसा IDCन, कारण हांगा कितें तरी तांकां सुट्टा, GMCन कांय सुटना. GMC विजिटींग कमिटी खंय पावल्या, कितें जालां हे वतात काय ना हेवूय आमकां खबर ना. जे 11, 10, 12 दीस उरल्यात घरा वचपाचे भारतीय जनता पार्टीचे, हे 10-12 दिसान तरी मातशें थंय लक्ष घालचें. हाजे पेशंटांक थंय प्रचंड प्रमाणांत त्रास जावपाक लागला, हाजेर मातशें सरकारान थंय कितें भानगड्यो जाल्यात, कितें चलता हें लोकां मुखार दवरचें म्हूण आमी मागणी करतात.